आणि आता खबरो विस्तारान राज्यात चडशा हॉस्पिटलांनी दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजणेची भलायकी कार्डां घेनात। भलायकी खात्याच्या पेंडिंग बिलां खातीर ही कार्डां हॉस्पिटलांनी आपणायनात म्हूण सरकारान ही बिलां बेगिनात क्लियर करची। तशेंच गोंयकारांच्या भलायकेचेर आडनदर करिनासतना गोंयकारांक बरो उपचार दिवपाक दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण मुंबईच्या लिलावती हॉस्पिटल आनी न्यूयॉर्काच्या कॅन्सर सेंटर हॉस्पिटला कडेन लिंक करून दिवचे म्हूण मागणी काँग्रेसीन भलायकी मंत्र्या कडेन केल्या। अर्डेस्को खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। समज आम्ही गेले जाल्यार हे डीडीएसवाय कार्ड आसात घेऊन गेले आणि दुयेंस जाले जाल्यार कांय हॉस्पिटलां पेशंटाक परते धाडटात आणि सांगतात आम्ही तुमचेर उपचार करपाक शकनात आणि ताका कारण म्हणल्यार सरकार जबाबदार आसा। सरकारान आमकां 8-8 म्हयन्याचे पयशे दिवना, 6-6 म्हयन्याचे पयशे दिवना। हांवें तुमकां जो प्रेस नोट दिल्लो आसा ताचे फाटल्यान एक लेटर लायला एका हॉस्पिटलाचेर, ताणें डायरेक्ट बरयल्लें आसा की आमी तुका ट्रिटमेंट दिवपाक शकनात आणि कारण आमकां सरकारा कडल्यान पयशे येनात। या डीडीएसवायचो एग्रीमेंटा प्रमाणे सरकारान प्रत्येक हॉस्पिटलाक 2 महिन्यां भितर पेमेंट करपाची गरज असता, पूण सरकार 2 महिन्यांनी तांकां पेमेंट करना। समजा एका हॉस्पिटलाक 10 पेशंटाचे समजा बिल धाडले जाल्यार सरकार 6 महिन्यांनी 6 पेशंटाचे नाल्यार 5 पेशंटाचे बिल पास करता त्या हॉस्पिटलाक आणि 3-4 बिलां तशीच दवरता। पूण म्हाका एक मागपा जाय सरकारा कडेन, ह्या जाग्यार तुम्ही खरं म्हणल्यार एमबीबीएस, एमडी, एमएस हांगा तुम्ही अपॉइंट करून, कारण ते कसले दुयेंस आयले, अपेंडिक्साचे आयले, तांकां खबर नासता। फाल्यां समज कोणाकी हार्टाचो प्रॉब्लेम जालो, खूब तरेन ताचो दुयेंस काडपा जाता, पूण ते मागीर तांचे एक कंडिशन आसता, थंय होच दोतोर जाय, तोच दोतोर जाय आनी ते मागीर हॉस्पिटलां फुलफील करपाक शकना आणि ते त्रास कोणा जाता, लास्टाक भोगता कोण? स्किमी करतात सरकार, पूण लास्टाक भोगता कोण? सामान्य मनीस। कॅन्सर पेशंट्स आसात तांकांय आज हे व्हडल्यातले व्हडले दुयेंस, तांकांय बी ह्या स्किमी अंडर अशीच कितें तरी स्कीम करची आणि म्हयन्याक जो तांचो सायकल आसता, जावं केमो घेवपाचो सायकल आसता नाल्यार आनी वखद घेवपाची सायकल आसता, त्या सायकली अंडर तांकां ते सरकारान तजवीज करची, तितले तांकां दिवपाक। कारण